पूर्ण जातात. त्या निमित्त विविध कार्यक्रम आम्ही दवरलेले आसा. जी सुरवात आम्ही 15 ऑगस्टाक चालू करता. म्हणजे वर्सभर हे कार्यक्रम चालू उरतले. विविध कार्यक्रम आम्ही आयोजित केल्ले आसा वर्सभर 40 वर्सां जाल्ल्या कारणान. खबराक घेवन जाल्यार हे आमचे आसले पयलीं आमचे पोलीस स्टेशन पळय ते प्रायमरी चलता सद्या आतां तें आसलें. त्या नंतर हांगासर आमी ही जागा आमकां आमच्या फावंडर मेंबर आमचे सदानंद काणेकर तशेंच आमचे दिदास पेडणेकर हांच्यांनी अथक परिश्रम घेवन हांगासर ही जागा उपलब्ध आमकां करून दिली शाळेक खातीर. तशें आमी वाटचाल आतां ही सद्या आमची चालू आसा. आनी ताका लागून आमी सगळे मॅनेजमेंटाचे मेंबर, PTA अध्यक्ष, सगळे आमचे टिचर्स, स्टुडंट्स अशे सगळे आनी एक्स-स्टुडंट अशे मिळून विविध कार्यक्रम आमी चालू करता. 15 ऑगस्टाक सांगपाचें म्हटल्यार आमी वर्षभूत आमी ब्लड डोनेशन कॅम्प हो घेता. 15 ऑगस्ट झेंडावंदन जाल्या नंतर मागीर विविध कार्यक्रम आसता. गीत गायन स्पर्धा म्हणून म्हाका बाकी इतर. त्या निमित्त आमी आमचे पयलींचे MP रमाकांत खलप तांकां प्रमुख पावणे ह्या कार्यक्रमाक आपयल्ले. तेंच्यांनी आमकां सांगलां की आपूण